आता पळोवया गोंयांतल्यो बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय म्हत्वाच्यो खबरो. कस्टम आणि केंद्रीय एक्सायज आणि सेवा कर आयुक्तालयान बुधवारा आंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दीस मनयलो. त्या निमतान जाल्ले कार्यावळीत अधिकाऱ्यांनी आणि लहान भुरग्यांनी सांस्कृतिक कार्यावळी केल्यो. कार्यावळीक गोंय विद्यापीठाचो कुलगुरू डॉ. सतीश शेट्टी आशिल्लो. There are also challenges to your functioning arising because of the events which are happening around the world. So what is happening in the countries around us, particularly on our west in the Middle East, where there are groups and militias fighting each other to gain control. The sad part is the same people also disturb the global trade. They disturb the functioning of the customs and control of cross-border trade. I think it is apt that the International Customs Organization has set as its agenda the focus on this orderly cross-border trade. फोंड्याच्या कला आणि क्रीडा मंडळान फोंड्या तिस्कार किड्स मेळावो घडोवन हाडलो. PWD मंत्री सुदीन ढवळीकरान मेळाव्याचे उक्तावण केले. भुरग्यांक एनकरेज करपाक म्हणजे पेरेंट्स आपल्या भुरग्यांक वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्माचेर व्हरतात, खंयच्या डान्स कॉम्पिटिशनाक व्हरतात, कितें स्पोर्ट्सान व्हरतात. तेन्ना आमी अशें हें केलां की डान्स कॉम्पिटिशन, डान्स कॉम्पिटिशन, स्पोर्ट्स हे आमी भुरग्यांक एनकरेज करपाची करता. तेन्ना हेका आमकां लोकां कडल्यान भरपूर प्रतिसाद मेळटा. फोंडेचे आनी तालुक्याचे म्हणजे ऑल गोवा सुद्दां लेवलाचे लोक आमकां हांगासर येता, फोंडे तालुक्याचे लोक येता आनी जे आपले पेरेंट्स आसा ते भुरग्यांक आमचे विश्वासी सांगून सोडटा. आनी आमचे कडेन अशें आसा की आमी गेली सक्सेसफुली 13 वर्सां केल्या, 13 वर्सां आमचे आसा आनी आमचेर पूर्ण लोकांचो विश्वास आसा. हें कसल्या राजकीय हेतून न्ही किंवा खंय राजकारणांत भितर वचपा खातीर न्ही, हें फक्त भुरग्यांक एनकरेज करपाक. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. केरळान 31 जानेराक सुरू जावपी नॅशनल गेम्सान वांटो घेवपाक 115 गोंयकारांचो पंगड पुराय तयारेन रावला. 2011 जाल्ले रांची नॅशनल गेम्सान गोंयाक 5 भांगरा पदकां सयत 16 मेडलां मेळिल्लीं. हे फावट मेडलांचो आंकडो वाडटलो म्हूण गोंय ऑलिंपीक संघटनेक दिसता. आज आमी सेंड ऑफा खातीर जमल्यात हांगा. राष्ट्र खेळ केरळान 35वो 1 तारीखच्यान सुरू जाता फेब्रुवारीच्या आनी आमचे पांगड हांगा सगळे आयज जमल्यात. एथलेटिक्स, फुटबॉल, स्क्वॅश, टायक्वॉन्डो, aquatics आनी बीच व्हॉलीबॉल हे सगळे खेळगडे हांगासर आज जमून तांकां जे सरकारान स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवान किट दिल्ले आसा तांकां जशें लुसोफोनिया खेळा वेळार दिल्लें ते दिवन आज तांकां आमचे शुभ इच्छे दिवपाक जमलेले आसात. तशें करून आमकां एक अपेक्षा आहा की तांच्यांनी मेडलां हाडची. गेले केफो झारखंडांसून येतना तांच्यांनी 16 पदकां हाडलेलीं, 5 स्वर्ण, 5 सिल्वर आनी 6 ब्रॉन्झ मेडल. तशें तो अंदू अपेक्षा आहा की सुबेस हाडची, कित्याक जिमनॅस्टिक्स खेळूय तो अंदू भरती जाल्लो आसा, तेंचे खेळगडे वतले आनी ह्या करता आज आमी हांगा जमल्यात सगळीं. इतल्याने खबराचित्र हांगा सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.